समरंगता ताचे पुनर्जीवन पण परगटा ताच्या नव्या येण्याक आमी अत्रेकता मिस्तर मोगाचो नियाळटा जेवण सर्गीचे पोषणात्म्याचे मास्रगत पुनर्जीवन क्रिस्ताचे उद्धार देवाचे काळ जिविताचे सेव्या भक्ती हे देवाचे सल्यामी करा देवाच्या मेळ्यामी बांधाते कोटाच्या संगी क्रिस्तांच्या सोम्याच्या भेटोव्या बली देवाक मोगाच्या. ह्या मिसा वेळार आमच्यो खासगी गरजो आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो सर्गींच्या बापा समोर आमी समर्पया. विशेष रितीन संवसारार ह्या कोरोना पिडे वरवीं कश्टांच्या लोकांची सोम्या तूं दया कर म्हणून ह्या मिसा वेळार आमचे विशेष मागणे सावंदी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाचेनो देवाक अर्गां बलिदान भेटोवच्याक ह्या आल्तारी समोर आमी सांगाता समल्या. आयची देवस्तुती आमचो बोवार्थ जिवाळ करच्याक आमकां आपोवणें दिता. सुवार्तेंत कानानगार स्त्रियेच्या बोवार्थाक लागून जेजू तिच्या धुवेक गुण करता. आमकांय होसो बोवार्थ लाभ जाला. आयच्या दिसा हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना आमच्या काळजांत येवचो जेजू आमचो बोवार्थ घट करून दी आनी ह्या बोवार्था मरिफात आमच्या जिवितांत बरीं आनी अद्भुत कार्यां जावच्याक सोमी आमचेर बेसांवां वतून दी म्हणून ह्या मिसा वेळार विशेष रितीन आमी मागया. तर मोगाचेनो हे मिसाचें बलिदान आमी फावो तरान भेटोवच्याक आमचें उणेपण वळखून घेवया. सोम्या लागचें बोगसाने आमी मागया. पातकाची दूख धरून सांगता म्हणया हांव पातकी सर्वदेवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान दुसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगेवन सदांच संवकार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. महिमा 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 देवाकून सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्वपदवेदार देवा बापा
परतुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझो मोग करतेल्यांक दिसनातली वर्ती देणी तुवें तयार केल्याय. सर वस्तुनी आनी सर वस्तू प्रास आदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय. आनी हे परी आमचे आशे वर्ती तुवें बसयलेली देणी आमकां फावो जावं. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. इजाइया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, नीत सांबाळा, प्रामाणीकपणान चला, कित्याक म्हजी सडवण लागीं पावल्या. म्हजी नीत उगडापी जाल्या. सर्वेस्पराची सेवा करचे खातीर, ताच्या नांवांचो मोग करचे खातीर, ताचे सेवक जावचे खातीर, ताचे भक्त जाल्ल्या परक्या मनशांक म्हणजे साबत भ्रश्टय नासता पाळतेल्या आनी म्हजो सल्लो तिरासण्यान सांबाळतेल्या सकटांक हांव म्हज्या पवित्र पर्वताचेर हाडटलो आनी म्हज्या मागण्याच्या घरांत तांकां संतोशभरीत करतलो. म्हजे वेदीचेर तांणी भेटयलेल्यो होम बलयो आनी यज्ञ म्हाका पसंत जातल्यो. कित्याक म्हजें घर सगळ्या परजांक मागणेचें घर म्हूण म्हणटली. देवाचें उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. सर्व परजा तुका हरसूं देवा, सर्व परजा तुका हरसूं. सर्व परजा तुका हरसूं देवा, सर्व परजा तुका हरसूं. जातो कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो. तुज्या परजळीक मुखामळाची दिश्ट आमचेर फागो. हे वरवीं अख्ख्या संवसारार तुजी खुशी कळीत जावं. सर्व राष्ट्रां तुजी सडवण वळखून घे. सर्व परजा तुका हरसूं देवा, सर्व परजा तुका हरसूं. देवा सर्व जनांगा तुका वाखणू. सर्व राष्ट्रां तुजी स्तुती करू. तू तांची राजवटकी न्यायनिती प्रमाणे करताय. देसा बासाच्या लोकांक शाबितायेन चलयताय. सर्व परजा तुका हरसूं देवा, सर्व परजा तुका हरसूं. सर्व परजा तुका वाखणू. सर्वेस्परा परजा तुका वाखणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दीव आनी सगळी प्रितूम ताच्या पाया पडो. सर्व परजा तुका हरसूं देवा, सर्व परजा तुका हरसूं. सर्व परजा तुका हरसूं देवा, सर्व परजा तुका हरसूं. सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, आतां जुदेव न्हय आसलेल्या तुमचे लागीं हांव उलोवंक अपेक्षितां. जुदेव न्हय आसलेल्यांचो दमदूत हांव. देखून म्हज्या मण्यारपणांत म्हाका अभिमान. कित्याक तुमचे विशांत म्हज्या काशा कुळयेच्या थंय एक तरसो मोसोर पेटोवन
तांच्या मदल्या थोड्यांक पुणी बचाव करचो म्हज्या मणियारपणाचो शेवट. तांकां पयस केल्ले वरवीं सगळो संवसार देवा लागीं राजी जालो. तर तांकां गोपांत घेतलेले वरवीं कितें सकट घडोवंक आसत? मेल्ल्यांक लाभचें जीवनपणस म्हणा जाय. कारण आपले देणे कशें दिल्ल्या आपोवण्या विशीं देव बिलकुल आपलें मन बदलिना. एक काळार देवाक तुमी काल जायनासतना जियेल्यात, पूण आतां जुदेवाच्या अविधेयपणाक लागून देवाची तुमकां काकुळट लाभल्या. तशेंच तांकांय एक दीस काकुळट लाभचे खातीर ह्या तुमच्या विधेयपणाच्या काळार ते अविधेय जावंक पावल्यात. वय, देवान समेस्तांक अविधेयपणाच्या पासांत घाल्यांत, समेस्त मनशांक आपणे काकुळट दाखोवचे खातीर. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. जेजू सर्गा राजाची बरी खबर गाजये आणि लोकांमदली सर तरांची पिडा शिडा गुण करीत गेलो. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सोवे असो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुम्या. उपरांत जेजू थंयसो भायर सरन तीर आनी सिदोनच्या प्रांताक गेलो. तेदवा त्या गांवांतली एकली खानानगार स्त्री मुखार आयली आनी बोब मारन ताचे लागीं म्हणाली, धन्या दाविदाच्या पुता, म्हजी काकुळट कर. म्हजी धूव देवसार लागून भोव चड वळवळटा. पूण जेजून तिका साप दिवन एक उतार सयत म्हळें ना. थोड्या वेळान ताचे शिष्य येवन ताचे लागीं परतून म्हणाले, तिका चिक्के धाड सोड, आमच्या फाटल्यान ती बोब मारीत येता. जेजून जाप दिली, इस्रायल घराण्यांतल्या सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्यांक म्हूण मात्र म्हाका धाडला. ती ताचे मुखार येवन सर पडून म्हणाली, सायबा म्हाका पाव. पूण जेजून तिका साप दिली, घरच्या भुरग्यांक दिवचो उंडो काडन सुण्यांक दिवचो समान. ती म्हणाली, ते नीज धन्या, तरी पूण सुणी आपल्या धन्याच्या मेजार तोंड पडलेले उंड्या कुडके खातात न्ही. हें आयकून जेजू तिका साप दिवन म्हणालो, बाये, व्हरतो तुजो वाडत, तुज्या अपेक्षे प्रमाणे तुका सांव. आनी तेच घडये तिची धूव बरी जाली. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. व्हरतो बावार्थ अपेक्षे प्रमाणे जावच्याक आदार. मोगाच्या इश्टानो, सुवार्तेंतली ही निमाणी उतरां जेजूच्या तोंडांतलींच आमी आयकली म्हण येत. सुवार्तेंत आमी ह्या खानानगार स्त्रिये विशांत येदळूस आयकलें. मातेवाच्या वांचेलांत आमी पळोवंक गेले जाल्यार ही एक विशेष आनी आकर्शीक गणीत म्हण येत. तेंचो मार्काच्या 7व्या अध्यायांत वळ 20 आनी 4 हांगासर हेंच गणीत आमकां वाचूंक मेळटा. जेजून जुदेव न्हय आसलेल्या मदें केल्ल्या 2 गणितां पैकी एक जावन आसा आयच्या दिसा आमी आयकल्लें गणीत जाल्यार आनी एक गणीत मातेवाचो वांजेल अध्याय 8 वळ 10 हांगासर आमकां वाचूंक मेळटा. आनी तें जावन आसा शतापतीच्या साकराक बरो करचें गणीत. मोगाचनो, खानानगार स्त्री एक सिरो फिनिशियन स्त्री म्हण ती.
मातेवाच्या वांजेलांत मातेव तिका खानानगारन म्हणल्यार शब्दांत तिका आयडेंटिफाय वा आयडेंटिटी दिता म्हण येता. तिचें नांव हांगासर बरोवन ना, कित्याक ती एक अनबवर्ती वा जुदेव न्हय आसलेली स्त्री म्हूण दाखोवच्या खातीर मातेव हो शब्द थंयसर वापरता. जुदेव आनी खानानगारना मदें सडीत संबंद नातलोलो म्हण येता. जुदेव ते चिंतले की आपूण देवान विंचलेली परसा देखून आमी देवाचो लोक म्हणून ते मानून घेताले जाल्यार खानानगारन ते भावार्थ न्हय आसलेले आनी एका रितीन जुदेवांक दुस्मानस म्हण येता. कित्याक ते नास्तीक, ते मुर्ती पुजा करतात, देखून धार्मीक रितीन ते अशुद्ध म्हणले चिंताप जुदेवा मदें आसले. देखून त्या गांवांत प्रत्येक रितीन इस्रायल गांवांत ह्या खानानगार लोकांक जुदेव खांटाळटालो. आयचे घडीत ते गलिलेच्या उत्तरेच्या थंयसरच्या तीर आनी सिदोन प्रांतांत घडलेलें तें एक गडीत म्हण येता. मगचनो हें गडीत आमी आयकतना सुरवेर आमकां समजता की जेजून त्या स्त्रियेक कानस दिवना. ती त्या जेजू फाटल्यान मस्त वेळांनी वा मस्त दिसा पयलें आयिल्ली कोण ना. आनी थंयसर जेजू चलोवन वाटेर वचोन आसा, शिकोवन दिवन आसा, लोकां सांगाता मेळोवन आसा. आनी ही स्त्री त्या जेजूच्या फाटल्यान वेता आनी थंयसर बोब मारनंत आसता. दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर, ही जावन आसा तिणें वापरची ती उतरां. आनी जेजू तिका खाण दिना, पूण निमाणें शिसांच्या वत्तायेक लागून जेजू तिचे लागीं येता आनी ती जेजू लागीं म्हणटा, सायबा म्हाका पाव. आनी ही उतरां आयकलीच जेजू थंयसर एक कठीण उतरां वापरता. घरच्या भुरग्यांचो उंडो काडन सुण्यांक दिवचो समानय. आतां ही उतरां वापरतना जेजून थंयसर सुणी म्हणलो शब्द वापरलो. कित्याक हो शब्द वापरलेलो जावयेत? जुदेव जेंतिलांक एका रितीन सुण्यांक सरी करताले. जुदेव सुणें एका रितीन अशुद्ध मनजात म्हूण मानून घेतात. कित्याक म्हळ्यार सुण्यांक कितेंय घाल्यार तें खातात आनी ताच्या भायर जुदेवांनी अशुद्ध म्हूण मानून घेवचें दुकराचें मांस सयत खातात. देखून सुणी एका रितीन त्या जुदेवांक अशुद्ध म्हूण जात आनी जेजू होच शब्द वापरता. पूण जेजू हांगासर ही शब्द वापरतना जेजूच्या मतींत आसलें चिंताप इल्लें वेगळेंच म्हण येता. जेजून तिचो भावार्थ कसो आसा, कितें आसा म्हणलें पारखोवच्या इराद्यान ही उतरां जेजून वापरलेलीं. देखून थंयसर कितें जाता, ती स्त्री अशें जाप दिता, तें वय पूण मेजा वयले पडलेले उंड्या कुडके सुणींच खातात न्ही गे म्हणून. तर ह्या उतरांचो अर्थ कितें? मगचनो हांगासर जेजून सुणी म्हूण वापरतना जेजून घरा वा घरांनी पोसल्ल्या सुण्यांचो उल्लेख केल्लो. स्ट्रीट डॉग्स न्ही वा स्ट्रे डॉग्स न्ही, बगार घरांनी पोसल्ल्या सुण्यांचो उल्लेख हांगासर केल्लो. देखून ती स्त्री ही उतरां वापरतना तिणें उसारलें चिंताप अशें आसा. जावंक पुरो ते सुणी मेजा सकल बसून आसतात, ती तांकां आमी पडलेले उंड्या कुडके खाता वय, पूण ते सुणे सयत घरांत ती पोसलेलें जाल्यार तो घरचो एक सांदोस जाता म्हण येता. आनी हें सुणें कितें करता, आपल्या धन्यातय अभिमान आनी मोग दाखोवच्याक ताका मेजार आमी स्थान दिना जाल्यार थंयसर त्या धन्याच्या पांयां तळी बसून समेत ते उंड्या कुडके कितें पडलेले आसात ते खावच्या मुखांतर ते सुणें त्या धन्यातय एका रितीन अभिमान दाखयता. हें जावन आसा त्या स्त्रियेचें चिंताप. आनी हे स्त्रियेचें चिंताप समजल्लो जेजू त्या स्त्रियेक सांगता, स्त्रिये वर्तो तुजो भावार्थ आनी तुज्या अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं. मोगाच्या इश्टानो, हांगासर तिचें खालतेपण आनी दुसऱ्यान अस्पृश्यते चिंतपा वयर तिणें केल्लें प्रयत्न आनी तिसऱ्यान सलवणी घेनासतना जेजू फाटल्यान वचून घेतलेलो तो बेसांवां एका रितीन त्या स्त्रियेच्या जिवितांत वर्तेपण मेळशें करता. तिच्या दुवेक बरी जावच्याक जेजूची ही उतरां कारणाचीं जातात. मोगाचेनो, ह्या सुवार्थेंत आमी पळोवंक गेले जाल्यार त्या स्त्रिये फाटल्यान
4 संगती आमच्या गुमानाक आमी हाडी येता. पयलें जावन आसा आमी मागण्या मुखांत्र जेजू लागीं वेची गरज. प्रेयरफूल एनकावंटर विथ जीजस. त्या स्त्रियेक आमी पळोवंक गेल्या जाल्यार ती स्त्री कितल्या तेंपातावन जेजू फाटल्यान वेताली आमकां कळीत ना. पूण हांगासर आमी पळोवंक गेल्या जाल्यार थंयसर आमकां समजता की ती स्त्री जेजूच्या फाटल्यान गेली. थंयसर मागण्या मुखांत्र जेजू लागीं संबंद दवरचे तिणें प्रयत्न केलें. देखून तो बोवार्थ तो वेळ तिणें करशिल्लो, तो बोवार्थ तिणें उसारलो तिच्या जिवितांत जेजू लागीं वेचाक कारणाचें जाता. दुसऱ्यान तिणें जेजू थंय संबंद रुता करचें प्रयत्न केलें. एस्टॅब्लिश्ड रिलेशनशीप विथ जीजस. ती जेजू लागीं उलोवंक आरंभ करता. ती जेजू लागीं उलयतना, जेजू लागीं संभाशण करतना ती जेजू लागीं एक बऱ्या संबंदान उलोवचे प्रयत्न करूंक मुखार सरता म्हण येता. तिच्या उलोवण्यांतच तें कळटा. शी फिल्स एट होम विथ जीजस. आनी धवळ मात्र जेजू थंय सडीत संबंद रुता करचें प्रयत्न करूंक तिका साध्य जाता. तिसऱ्यान तिणें जेजू थंय एक खरी आशा उसारली. शी एक्सप्रेस्ड अ सिन्सियर डिझायर. तिची एक मात्र आशा आसली तिच्या धुवेन बरी जायचे. तिणें कितें तें जाय हें जाय असलें चिंताप तिणें कितेंच मुखार हाडूना. बगार जेजू थंय एक मात्र आशा तिणें उसारली आनी ह्या आशेक लागून जेजू तिच्या गरजांक पावता. आनी चवथें जावन आसा संपूर्ण समर्पण तिणें जेजू मुखार केलें. टोटल सेल्फ सरेंडरींग. आनी ह्या वेळार कितें जाता, जेजूक तिणें समर्पीत केलें देखून तिच्या बावडताक लागून तिची धूव बरी जाता. बरें वा पाड आनी कितें जाल्यारय आपूण तें स्विकार करता म्हणलें एका रितीचें एक पॉजिटीव वा सकारात्मक चिंताप ती घेवन आयली देखून असलें बरेंपण तिच्या जिवितांत जाता. मोगाच्या इश्टानो, ही कानानगार स्त्री आयच्या सुवार्थेन आसली ती एक बरो संदेश म्हाका आनी तुमकां दिता म्हण येत. भावार्थ देवान आमकां दिल्लें वर्तें देणें. हो भावार्थ हांवें आनी तुमी जिवाळ करूंक आसा, कार्याळ करूंक आसा. कशें कार्याळ करचें हिंस 4 चिंतपां आमच्या जिविताक लक्ती करचें प्रयत्न करया. जेजू लागीं वचोंक, संबंद रुता करूंक, आमची आशा उसारूंक आनी निमाणें आमकांच आमी समर्पण दिवंक. आनी ह्या मरिफात आमचो बोवार्थ घट जातलो, कार्याळ जातलो आनी हाचे मरिफात बेसांवां आमकांय लाभतलीं. आनी ह्या वेळार आमी उसारच्या त्या बोवार्थाक लागून जेजू आमकांय सांगतलो, वर्त तुजो बोवार्थ तुज्या अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं. हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना सर्गीच्या बापातावन ही कृपा आमी मागून घेवया. मोगाचेनो त्रिएका देवा थंय आमचो बोवार्थ आमी उसारया. सतमंतान देवाक, सर्वपदवेदार बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्रत्म्या वरवीं गर्भे संभवलो, ओंकार मरयेतां जल्मलो, पोंस पिलाती काल ताणें कसले, ताका खुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर्वपदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्रत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भक्षाणें, कुडीचें जिवनपण, सस्नाचें जिवीत. आमेन. देव आमचो मोगाळ बाप आमची मागणी तो आयकता, आमच्या गरजांक तो पावता. बोवार्थान आनी कलतेपणान आमच्यो गरजो ताचे मुखार समर्पिया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या मणयाऱ्यांनी आपल्या आपोवण्याक सरी जाली जिणी जिवन हर एक परजेक बचावेची वाट दाखोवचें काम तांच्या जिणयेचो पयलो ध्येय म्हूण समजून काण घेवंक तुज्या स्पिरितान तांकां भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्रांत सर्व परजेन आपापल्या भावार्था प्रमाणे जियोवचें, शांत समाधानाचें, न्याय नितीचें, समजणेचें वातावरण आसा कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. प्रायवंतांनी पिडेस्तांनी आपल्या कश्टा वेळी केदेंच निराश जायनासता तुजेर तीर भावार्थ दवरून
नव्या भरवशाची किरण तांचेर फांकय म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या वाड्यांनी सलच्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायांनी भाग घेवन तुजें उतर नियाळूंक करपा दी. अशें वाड्यांत आमी सर्वांनी एकामेकाच्या गरजांक पावोवन न्यायनितीचें वातावरण रुपीत करूंक तुजो आदार दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्लेल्या आमी तुजें उतर वाचून नियाळ करून कार्यगत केल्ल्या वरवीं सडवून आपणूक साध्य जाता म्हणलें सत जाणा जावन खऱ्या भावार्थान बांदलेलें न्यायनितीचें फिरगस कुटाम बांदून हाडूंक तुज्या स्पिरितान भर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मौनपणी आमच्यो वैयक्तीक आनी कुटुंबाच्यो गरजो सोम्या मुखार आमी हाडया. आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर आमी मागया. परगांवंताच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचो उगडास आमी काडया. विशेष रितीन ह्या कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांक सोमी बोळ दिवन दी, गटाय दिवन दी म्हूण आमी मागया. बापा दयाळा, भावार्थान आनी कलतेपणान तुजे मुखार आमी समर्पिल्यांत ती आमची मागणी इरादेतून स्विकार कर. विशेष रितीन आमचो भावार्थ घट करच्याक तूं आमकां आदार आनी बेसामा दी. हें प्रार्थन आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. बेटोणे गीत C41. म्हज्या मोगाचें आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्वेस्परा देवा बापाक मानता तसलें जावच्याक आमी मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या आनी एका पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. प्रितीच्या बापा, आमचें हें बलिदान मानून घे. तांत तुजे आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलाय तें तुका भेटोवन आमी तुकाच बगूंक निर्मी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवानपणान जिखलें आमा सोमेस्तांक जिवीत ससनाचें. आपल्या महिमेवंत सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो
सर्वेस्पराचे नावी येतात आता जय जय. उंसर्गीत तुका जय 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 जय. उंसर्गीत तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगात. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. आपल्या शिसांक तो दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. आपल्या शिसांक ती दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत. पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासून आनी सोमेस्त मनशां पासून ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बवडतो सुगुठ परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अद्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स आमी तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक हे मीस भेटोवंक आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसारार विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, जेराल्ड आयझॅक आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या सर्व भाव भयणींची तूं काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागातेंत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर. हे मीस पेटोवच्या मा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाच्या मये संगाती, सांत जोसे तिचो पती, भगेवन धर्मदूता आनी सर्व खाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावच्याक आमकां तूं फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपोद्वेधार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. जेजून आमकां मागोंक शिकयलां तें मागणें संगता भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपडटो ग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नातावन पिडे शिडेतावन आमाचो मेस्तांक तो निवार ह्या जिवितान सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटाय तुजी ससनाच्या ससनात सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमची पातकां तूं पळय नाका पूण आमच्या बावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुज्या कुशे प्रमाणे मातसो मेस्तांक तूं शांती समाधान दी आनी तुज्या मोगांत सांबाळ तुजी येताय आनी राजोड चलयताय सासनाच्या सासनाक जिवंत क्रिस्ताचें समाधान सदांकाळ तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मोगा सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दिव्या देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी मोगाचनो हो जावन आसा जेजू देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती आमचो बावट गट आनी जिवाळ करच्याक आमकां आदार दिवचो आमच्या काळजांत येता ताका सेवतली आमी सर्व सुभागी सोम्या तुजे भितर येवचें म्हाका पळोवना पूण तुज्या उतानच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूट आनी रगत मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां सर्व वस्तूं प्रास चड हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां जेजू हे घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन तुका हांव वेंगोवन धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदींच हांवें वेगळे जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन क्रिस्त प्रसादाचें गीत D38 प्रार्थुया
कनवळ्या बापा, या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा, संवसारांत ताचो उपकार घेवन सर्गार ताची भागीदार आमी सांग पावो. हे आमी कालतेपणी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्तचे शांतीन आनी मोखान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. निर्गमन गीत F9. Babat आमचो जळो, उजवाड आमचो फांको, धैर्यान आमी भरून परगट्या क्रिस्तांत, शांती पासून वावरून, नीती पासून झुजून, संतो सगळ्यान हाडून जावया साच मोगान. जेजू तूं आमचो आदार, मोगान तूं आमकां सांबाळ. कृपेन सर्व आमी आसो, जियेशें कर सदां काळ. जेजू तूं आमचो आदार, मोगान तूं आमकां सांबाळ. कृपेन सर्व आमी आसो, जियेशें कर सदां काळ. मोगाळ पुत्रा सोवे, आमकां मोरी आशीर्वाद दी आमकां. मगेरुसाचे कृपेन वेळार आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.